नमस्कार. तुमचंच लाडको आणि मोगाचं कौशल पत्की. आयज डे 5. रूल सिंपल आसा. जेंका ग्रॅटिट्यूड शिकपाक जाय तेंच्यांनी ते एपिसोड पळोवपाचे, नाल्यार हो व्हिडिओ स्किप केल्यार जाता. आनी एक मेन म्हटल्यार जर तुमी फाटले व्हिडिओज पळोवंक ना, डे 1, डे 2, डे 3 जाल्यार हो सुद्दां व्हिडिओज पळोवं नाका. आयज डे 1 तुमी पळयल्यार काय हरकत ना. ज्या दिसा तुमी डे 1 पळयता त्या दिसाच्यान तुमी 21 डेज काउंट करा. आनी ग्रॅटिट्यूड जर्नी आसा आनी आमी टोटली वीथ प्लॅन, वीथ प्रॉपर कितें म्हणटा ताका स्टडी तुमी सिरीज रेडी केल्ली आसा. सो आयज डे 5 आसा. डे 5 आसा. लेट्स स्टार्ट. आयज आमकां ग्रॅटिट्यूड करपाक जाय टू अवर हेल्थ, बॉडी. कारण ही आमची बॉडी हेल्थ आमच्या 24/7 आसता. जर ही बॉडी आमच्या वांगडा ना आमी कांयच करपाक पावचे ना. सो आमकां ह्या बॉडीक आमकां ग्रॅटिट्यूड करपाक जाय. एक 2-3 एग्जांपलां दितलो सिंपलशी. थँक यू सो मच टू माय आयज बिकॉज ऑफ माय आयज आय कॅन वॉच दीस वर्ल्ड. हे एक जालें उदाहरण. हातीचें दिवपाक शकता. बिकॉज ऑफ हाती खातीर हांव कितें कितें करता तें हांगा बिकॉज घालपाक शकता. अशें 21 तुमकां बरोवपाक जाय. जी तुमकां याद येता सुचतात पळय ती बरया. ओके. कालची क्वेरी आसली. ती क्वेरी ही आसली की सकाळी बरोवपाचे काय सांजचे बरोवपाचे, केन्ना बरोवपाचे. सिंपल सांगता हांव. तुमी सकाळी बरया किंवा सांजचे बरया. डजंट मॅटर. पण बरयतना वातावरण थंड आसपाक जाय, मायंड थंड आसपाक जाय. आनी कालच्या व्हिडिओन हांवें एक सांगलेलें. जेन्ना तुमी ग्रॅटिट्यूड सकाळी करा किंवा सांजचे करा. खंयच्या टायमार तुमी ग्रॅटिट्यूड करा. पण मदल्या टायम समज इन केस जर तुमी सकाळी केलें आनी रातचे ग्रॅटिट्यूड केलें आनी मदल्या टायमार जर तुमी गाळयो घालतात, लोकांचे नेगेटिव्ह चिंततात, सुबेज उलयतात, नाकाल्ले कंटेंट कन्ज्यूम करतात जाल्यार ह्या सिरीजचो कांय उपयोग जावचो ना. सो मदीं कितें कितें करता तें तितलेंच गरजेचें आसा. ओके. आयच्या एपिसोडाची आमी सुरवात करुया. वर तारीख घाला तुमच्या बुकाचेर. आयज तारीख आसा 14/15. रायट. हय 15. सो 15/3/24 तुमी बरोवपाक स्टार्ट करपाक शकता. जाय जाल्यार म्हाज्या वांगडा तुमकां सॉल्व करपाक जाय तुमी म्हाज्या वांगडा सॉल्व करपाक शकता. अदरवायज यू कॅन स्कीप दीस व्हिडिओ. यू कॅन कंटिन्यू युअर रायटिंग. कित्याक तुमची आनी म्हाजी एग्जांपल टोटली वेगळी वेगळी आसतली. सो तुमी वांगडा बरोवपाकूय शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. नाल्यार तुमी सेपरेट तुमची बरोवपाक शकता. लेट्स स्टार्ट. थँक यू सो मच टू माय आयज बिकॉज ऑफ I can watch this world. Thank you so much to my hands because of you I can write it down. The gratitude. मग सांगल्याच प्रमाणे एक लक्षात दवरपाक जाय आमकां की बरयता पळयतना दोळ्या मुखार ते विज्युअल्स हाडपाचो प्रयत्न करा. जे तुमी बरयता पळय ते बरोवपाक लागून फास्ट बरयत रावं नाका. जे सुचता तशें बरयत रावा. आतां हांवें हांगासर बरयलां की थँक्यू. हांव बरयता म्हणून म्हाका याद येयली पूण म्हणून हाती खातीर थँक्यू म्हटलें. तुमी आपल्या हातीक लागून जेयता म्हणून थँक्यू म्हणपाक शकता. विविध कारण आसा ते बरोवपाक शकता. थँक यू सो मच टू माय legs because of you I can walk or go anywhere I want. Thank you so much to
my fingers because of you. I can press hold the pen. Thank you so much to my mouth because of you. I can talk. Thank you so much to my कान बिको कान इयर कितें म्हणटा काना मरे याद येना म्हाका तेज्या फुडें बिकॉज आय कॅन लिसन very well from birth. Thank you so much to my nose because of you. I can take breath 24/7. Thank you so much. Thank you so much to my stomach because of you. I can eat healthy. Thank you so much to my to my eyes because of you. I can watch and read and and write. Thank you. Thank you so much to my that that because शब्द मग सांगणार पण म्हणे मध्ये मराठीचे वापरलं म्हणजे याद येईना समज त्याला जे शब्द याद जाते बरोवपाचे आनी म्हणून थँक्यू म्हणपाचे मेन कित्याक तुमकां फिलिंग्स येवपाक जाय थँक्यू सो मच टू माय दॅट यू आय कॅन ईट whatever I want. Thank you so much to my face because of you. People know me. Thank you so much to my backbone because of you. I can sit straight. Thank you so much to my to my to my to my
blood because of you I am alive. 14व्या बरयता हांव. तुमी तुमच्या स्पिडी प्रमाणे बरोवपाक शकता, काही गडबड खंयच ना. Thank you so much to my hand because of you हांव खाजोवपाक शकता. कितें म्हणटात तेका मागीर खाजोवपाक शकता. whatever म्हणजे कितें आहा तें तुमी बरोवंक शकता. Thank you so much to my eyes because of you I can watch my paper. Thank you so much to my fingers because of you I can eat. Thank you so much to my nose because of you I can smell. Thank you so much to my हातीचो हो पीस कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, याद जायना. बॉडी स्ट्रक्चर म्हाका तितलें पाड ना. सो हांव आतां बरयता टू माय हँड. हांव सद्या मातसो स्क्वेअर घालता. बिकॉज ऑफ दॅट आय कॅन keep anything on this. Keep anything on this. खंयसरूच तें इम्पॉर्टंट ना की कितें म्हणटात कितें बरयतात. फिलींग इम्पॉर्टंट खूब आसा. सो फुडें बरोवया आमी. हांव 19 पावला. Thank you so much to my eyes because of you I can watch movies. Thank you so much to my eyes because of you I can watch beaches. यार बरोवया 21 बरयता हांव. Thank you so much to my leg because of you I can run. थँक यू सो मच. म्हणजे आजची 21 कंप्लीट जाल्ली आसा. तुमी तुमची 21 कंप्लीट केली का नाही म्हाका अवश्य कळोवची. एनी क्वेरीज केन्नाय कितें आहा जाल्यार हांव तशेंच आमची टीम अवेलेबल आसा तुमकां ग्रॅटिट्यूड शिकोवपा खातीर. आमी ग्रॅटिट्यूड शिकया आनी लोकांकूय शिकोवया. पयलीं स्वता शिकया आमी. थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. फाल्यां मेळया.